गोंयांत वीज निर्मिती जायना. खूब जाणां दिसता की गोंयांत वीज निर्मिती जाता. ना, गोंयांत आजून पसून ज्या प्रमाणान वीज निर्मिती जावपाक जाय आशिल्ली त्या प्रमाणात ना, म्हणून आमी ठरयला म्हणजे 2 वर्सांत बाय 2030 च्या पयलीं साधारण 2027 पर्यंत 150 मेगावॅट वीज आमी गोंयांत चालू करतले. आनी ताजे श्रेय हांव घेवना, हेंय सांगता पूण हें आमी करपाचें विचार केला. हांव येवचे पयलीं 19 मेगावॅट वीज आमी तयार करताले. आज केवळ 67 मेगावॅटाचेर पावयल्या. 67 मेगावॅट वीज आज गोंयांत तयार जाता. आनी ही ते 2 वर्सांत आमी देडशे वयर पावोवपाची हें दवरिल्लें आसा. 2030 पर्यंत हे वीज निर्मिती जी आसा गोंयची ती वाडत रावतली. आनी ताजेय श्रेय हांव लोकांक दितलो, कारण मडकयकारांक दितलो. मित्रांनो, एक लक्षांत दवरा, खूब जाण टिका करता आनी टिका करपाकूच जाय. टिका केले शिवाय बरें, पूण ती सकारात्मक टिका जाता. आमकां सांगतालो म्हज्या बांदोड्या गांवांत आमचो भाऊसाहेब बांदोडकर पयलीं आसलो आनी सरपंच आनी पंचाक सारके हातूंत दवरताले ग्रामसभेक की ग्रावंडा वयल्यान लायन गेलें ती काडपाक जाय 220 kV. आनी जेन्ना हांवें तें लक्ष घालें तेन्ना ती लायन ओडून आमी काडून वेगळे कडेन घाली. आनी ताजे श्रेय हांव तांकांच दिता जे कोण टिका करताले. पूण काही लोक काम करता थंय येवन बोवाळ घालता, तें बरोबर न्हय.